Mandd are an integral part of our culture and we should revive and preserve them. Art and Culture Minister has exhorted people. Art and Culture Minister Govind was speaking at Welling where he inaugurated a mandd. Govind gave away various gifts to locals that were donated by social worker Rupesh Naik. Hindu women celebrate Paush month across the state at this time. खरी जर संस्कृती जर किती जर असा झालं ती मांड संस्कृती, मांड आणि कल्चर म्हणतात. हे इतिहासान किंवा ज्या वेळाचेर पोर्तुगीज आशिल्ले त्या वेळार पोर्तुगीजच्या राजवटीने सुद्धा अशा तरेचे मांडावयली आमची संस्कृती टिकून दवरपाची आसा तर त्या भगिनींनी त्या महिलांनी आज केल्ली आसा. म्हणूनच त्या पूर्वजांनी आमच्या खातीर सगळे काही गोष्टी करून दवरल्यो. म्हणून आज अशे तरेचे आमी एकमुखा कडेन आज संवाद साधपाक शकतात. जी संस्कृती जी आसा ती आज राखून दवरप आमच्या प्रत्येकाचे आज कर्तव्य जावन आसात. कारण आमची गोयची खरी जर वळख जर कितें जर आसा जाल्यार ती आमची संस्कृती आसा. अशे तरेचे सगळे जे मांड जे आसात ते सुशोभित करचे. हे हांगसरलोच मांड आनी ते सबंद प्रियोळ मतदारसंघान ज्यो काही गोष्टी ज्यो कामां आमकां आज करपाक जाय ती सगळी आमी आज हातान घेतिल्ली आसात. Our reporter Krishna Naik from Ponda.